तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार, सगळ्यांक बरी दनपार आवडेता आणि हांव दीप्ती काकोडकर लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. जॉब स्कॅम प्रकरणात सरकाराचोच आसा आस्पाव, आम आदमी पार्टीचो आरोप. काँग्रेसीनूय काडलो सरकाराचेर फोग, दुबावीत पुजा नायकाक दिवची सुरक्षा, केले मागणी. वेर्णा नागोवा एकल्याचेर कात्रेन हल्लो केल्ल्या प्रकरणात पुलिशेन केली एकल्याक अटक. हल्ल्यात एकलो जखमी, सोऱ्याचे नशेत केलो दुबावितान हल्लो. पेडण्यां तालुक्यात भात कापणी मशिनांचो जाता गैरव्यवस्थापन. कृषी विभूषण शेतकारांक करंजाच्या कृषी खात्या मुखार बसचें पडलें आंदोलनाक. जो मेरेन मागण्यो पुराय जायना तो मेरेन सरचे नात फाटीं, शेतकारांची शिटकावणी. फातोर्डा येरादारी पुलिसांनी फाटल्या 6 म्हयन्यांत येरादारी नेमांचें उल्लंघन करपे आड सुमार 3782 जाणांचेर केल्या कारवाय. सगळ्यांनी नेम पाळचे, येरादारी पुलीस अधीक्षक फिलोमेनो कॉस्टाचें आवाहन. पिवपाच्या उदकाचें नियोजन करून चडांत चड उदक शेती आनी बागायती पिकावळी खातीर वापरात. गोंय स्वयंपूर्ण करपा खातीर शेती बागायतीचेर दियात भर. उदका स्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकरांचें आवाहन. आणि एफडीएन जप्त केलो 700 किल ब्रँडेड पनीर. परवरीच्या आस्थापन केला सील. फटीची लेबल आणि उत्पादन तारखी लावन गिरायकांक फटयताले. आता खबरो विस्तारान. वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांनी 600 सरकारी नोकरी दिवपा खातीर IAS अधिकारी धरून PWD इंजिनियर आणि एका मंत्र्याक 17 कोटी रुपया पावयिल्ल्याचो धक्कादायक खुलासो पुजा नायकान केला. नोकरे खातीर 600 जाणांकडल्यान पयशे घेतल्यात, मात एकल्याकूय नोकरी दिवंक नाशिल्ल्याचे ती सांगता. पुजान केल्ल्या धक्कादायक खुलाशा उपरांत आम आदमी पार्टी आनी काँग्रेसीन सरकाराचेर फोग काडलो. नोकर भरती घोटाळो गोंयभर बरोच गाजलेलो. ह्या प्रकरणात कांय जाणांक अटक लेगीत केल्ली. तातूंत कांय सरकारी कर्मचाऱ्यांचोय आस्पाव आशिल्लो. ते प्रमाण 2019च्या नोकर घोटाळ्यांतली मुख्य दुबावीत पुजा नायकान 17 कोटींच्या घोटाळ्यात IAS अधिकारी तशेंच PWD इंजिनियर आनी एका मंत्र्याचो आस्पाव आशिल्ल्याचो दावो केला. सरकारी नोकरी दिवपा खातीर सुमार 600 जाणांकडल्यान 17 कोटी रुपया घेतल्यात, मात तातूंतल्या एकल्याकूय नोकरी दिवंक नाशिल्ल्याचे तिचे म्हणणे. आपणे दिल्ले पयशे 24 वरां भितर परत करिना जाल्यार संबंदीत अधिकाऱ्याचे आनी मंत्र्याचे नाव मुख्यमंत्र्याच्या कानार घालतली, अशी शिटकावणी तिणें दिली. जॉब स्कॅम प्रकरणात फकत एजंटांक अटक करून हे प्रकरण दांपाचो यत्न केल्लो. खरें म्हळ्यार ह्या प्रकरणात भाजपा सरकारूच सामील आशिल्ले. मुख्यमंत्री आनी प्रदेशाध्यक्षान खोलायेन चवकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांचे आनी मंत्र्याचे नाव जाहीर करचे म्हूण आम आदमी पार्टीन मागला. जाल्यार ह्या प्रकरणात धक्कोदायक खुलासो केल्ल्या दुबावीत पुजा नायकाक पुलीस सुरक्षा दिवची म्हूण काँग्रेसीन मागणी केल्या. पहिली गजाल म्हणजे पुजा नायक म्हणटा न्ही ते सगळ्यात पयली प्रायम एक्यूज म्हणून सरकारान घोषीत केल्ले आनी सांगिल्ले की हातूंत भितर आनी कोणाचो संबंध ना तेच आशिल्ले म्हणून. आज पुजा नायकान जो खुलासो केला तातल्यान एक गोष्ट दिसून येता की भारतीय जनता पार्टीचे लिडर्स, भारतीय जनता पार्टीचे मंत्री हातूंत भितर इन्वॉल्व आसा. ताणें दिल्या ती धमकी न्ही तर ताणें दिल्या ती एक गजाल उक्ती करता की जी भारतीय जनता पार्टी जी आसा ती करप्शनान ह्या जॉब स्कॅमान डीपली गुंतल्या. खंयचोच जो इंजिनियर आसा किंवा जे ऑफिसर आसा तांच्या हातान सरकाराच्या हातान आनी ते आसता एक ऍडमिनिस्ट्रेशन जे चलता ताच्या हातान. हे आसतना अशा प्रकारचो जॉब स्कॅम जावप हातूंत आज एक गोष्ट स्पश्ट जाता की भारतीय जनता पार्टीचो सरकार ह्या जॉब स्कॅमान इन्वॉल्व आशिल्लो. खंय ना खंय तरी पालो ताजेर घालपा खातीर तांकां अरेस्ट केले आनी जे वयल्या वयर जे कोण आसा तांकां जे एजंट आशिल्ले तांकांच फक्त अरेस्ट केल्ले, पूण खंयच पॉलिटिशियन नाशिल्लो. हांव मागता की ताका रिअरेस्ट करप, डिफरंट ऑफेन्स करप किंवा ताका प्रोटेक्शन दिवप आनी सांगप की नांवां डिस्क्लोज कर की खरे जर चोर आसा जे खरे जे लोक ह्या स्कॅमान इन्वॉल्व आशिल्ले तांचो हातल्यान उक्ते जातले कोण आशिल्ले ते. अँड BJP नाव शूड कम व्हेरी क्लियर ऑन दीस. आज प्रत्येक गोष्टीक ते दुसऱ्यांक ब्लेम करता, जावं तो तांचो प्रेसिडेंट आसूं जावं चीफ मिनिस्टर आसूं, दोगांयनी आज स्टेटमेंट दिवचो पडटलो की आमी इन्व्हेस्टिगेशन करतले आनी त्या मंत्र्यांचें नाव, त्या ऑफिसर्सांचें नाव ते सगळे उघड करतले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
वेर्ना नागे अलुसियो फर्नांडिसाचेर कात्रेन हल्लो केल्ल्यान वेर्ना पुलिशेन फ्रेडरिक रॉड्रिगेसाक अटक केली. फ्रेडरिक रॉड्रिगेस सोरो पिवन येवन अलिझुओ फर्नांडिसा वांगडा झगडी केली. ह्या झगड्यांत अलिझुओ फर्नांडिसाचेर कात्रीन हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यात तो जखमी जाल्ल्यान ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला. पिवपाच्या उदकाचें नियोजन करून चडांत चड उदक शेती आनी बागायती पिकावळी खातीर वापरात असो उलो उदका स्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी मारला. आमठाणे डॅमाचेर सर्व्हिस आनी आपतकालीन गेटी सयत 34 कोटी रुपया खर्च करून उबारिल्ल्या प्रकल्पांचें तांणी लोकार्पण केलें. ह्या वेळार आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी आनी WRDC अधिकारी हजर आशिल्ले. MLD 30 MLD उदक हे पयलीं भितरले लक्षांत घेयात. पिवपा खातीर बीन आनी इरिगेशना खातीर बीन. हांगा जे आमचे इंजिनियर आसात त्या सगळे इंजिनियर म्हजी विनंती आसा, ज्युनियर इंजिनियर धरून ते ताजे वयले सगळे इंजिनियर हांगा कमीत कमी हे उदकाचो वापर करून आमी घरा कडेन उदक वापरतले हातूंत दुबावूच ना. आमी पिवपा उदक वापरतले, आमी घरा कडेन गाडये वगैरे धुवपा वगैरे उदक वापरतले, पूण ह्या उदकाचो चड उपयोग जर खंय जावपाक जाय, ज्या मनशा कडेन जमीन आसा ती मागीर 1000 आसूं, 2000 आसूं, 3000 आसूं, 4000 आसूं, ह्या जमनीची पिकावळी कडेन आमी उदक व्हरून वापरपाक जाय. आनी अशें जावपाक जाय की आमठाणे डॅम 35 वर्सां बांदलें, त्यानंतर साळ न्हंयचे कडेन आमी जवळ जवळ 300-350 कोटी म्हणून तुगेले बांदतात, बॅरेज बांदतात मोठी सामकी, जी फेब्रुवारी किंवा मार्चांत आमी कमिशन करतात, चालू करतले. लक्षांत घ्या, थंयच्यान भरपूर उदक येतलें. ही आसा ती ही डॅम जी आसा पळय न्ही, ही बॅलन्सिंग रिजर्वॉयर, म्हणजे तें उदक काडपाचें हांगसर सांठोवपाचें आनी हांगसरल्यान मागीर तें बाय ग्रॅविटी तें सामकें तुगेलें बिट्टोण्या पर्यंत पावपाचें, इवन तुजें हांगसर पावपाचें, थंय म्हटल्यार कुचेली म्हापसा अशी ही टेक्नॉलॉजी आसा आनी प्लॅनिंग आसा. आनी त्यामुळे ह्या उदकाचो पयलो अधिकार जो आसा पळय न्ही, तो बिचोली आनी सगळे गांव, मेणकुरे आसूं, लाटंबारशे आसूं किंवा साळ विलेज आसूं, हांगसरले खंयच्याच घरांत बाबा उदकाचें उदक पिवपाचें उदक ना अशें जावपाक जायना. आनी म्हणून तुमी जे कितें प्रोजेक्ट घेतला पळय न्ही PWDच्या अंडर ट्रिटमेंट प्लांटाचे वगैरे वगैरे, ते सामकें कशें म्हणटा मंथली बेजीस ताजो रिव्यू घेवचो आनीक सादारण अशें एप्रील-मे पर्यंत कंप्लीट जावपाक जाय. सामकें म्हणजे अशें फॉलोअप करचें पडटलें. फॉलोअप केलें जायना, लक्षांत घ्या, खंयची गजालची फॉलोअप केलें जायना. आनी म्हणून हांव म्हजें एक म्हणणें आसा आनी आमची इंजिनियर सुचोवणी आसा अशी की ह्या परिसरा भितर मेणकुरे आसूं, लाटंबरशे आसूं किंवा सकल आसूं, जे ज्या जाग्यार गांव आसा आनी गांवा भितर लोकां कडेन जमीन आसा ती जमिनीची मशागत जावपाक जाय. आनी एक पावल मुखार सांगता हांव, एखादी खंय जर 5 जाण शेतकारांची, 10 जाण शेतकारांची, 15 जाण शेतकारांची जमीन जर मशागत करपा सारकी आसा जर जाय, ती 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जाल्यार ताका मनजाती पासून संरक्षण दिवपा खातीर फेन्सिंग करपाक जाय. तें सुद्दां आमचे सालेलकर आसा पळय हे तुमकां दिवंक शकतले. लक्षांत घ्या, ते आमच्या आमठाणे डॅमाची कॅपॅसिटी आसा 110 MLD आसा आनी हे सगळे उदक वतले ते तुमी म्हणटालात अस्नोड्याक वतले म्हणून खुबशे फावटी माझ्या मतदारसंघातले लोक म्हणटाले आमठाणे डॅमाचें उदक करून आमकां कितें फायदो, साळांतली बराज बांदून आमकां कितें फायदो. आतां एक सांगता, आमकां जे हे 20 MLD जे वॉटर आसा, रॉ वॉटर, हेचो फायदो आमच्या मतदारसंघाक आसा. हातूंतले जे 10 MLD उदक आसा ते तुमकांच खबर आसतली. थोड्याच म्हयन्या पयलीं, 4-5 म्हयन्या पयलीं गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री आसले, आमी आमच्या माऊलेच्या देवळान 10 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाचो फावंडेशन स्टोन घातला. आणि तुमकां हांव सदांच सांगता, आमी फावंडेशन स्टोन बेश्टो घालना, काम पयलीं सुरू जाल्लें आनी काम आतां तुमी पळयता आसतले. कितलीशीच वयताना जर लेफ्टाक कितलीशीच पायपां आसात. 3 टांके बांदता भितर, एक धुमाशा टाकी बांदता, एक साळान, एक पुनर्वसन आनी एक उस्पा. त्याच्यामुळे सबंद साळ, मेणकुरे, लाटंबारसे ह्या 3 गांवांक उदक जे गावतले हे आमच्या आमठाणे डॅमाचे गावतले. खुबशे फावटी तुमकां कितें दिसता, पडोशा प्रॉब्लेम जालो की आमकां उदक नासता. आमच्या मतदारसंघान हांव आमदार जावच्या पयलीं एक सुद्दां टाकी नसली, जंय एक थेंबभर उदक रावताले. त्याच्यामुळे पडोशा कितें प्रॉब्लेम जालो काय दुसऱ्या दिसा आमकां उदक ना. एक टाकी आमची हांगा आसा, खंय मेणकुरे आसा. बिचोले म्युन्सिपाल्टीन एकूय टाकी नसली. बिचोले म्युन्सिपाल्टीन आमी हावसिंग बोर्डान टाकी एक बांदली, सुरू झाली. दुसरी नागझरी काम चालू आसा आनी तिसरीचे आमी थोड्या दिसांनी फावंडेशन पाजीचे. त्याच्यामुळे बिचोले स्टोरेजचो प्रॉब्लेम काय नसतो.
परवरी एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी धाड घालून 700 किलो मिसब्रँडेड पनीर जप्त केल्याची बातमी मुखार आयल्या। हे युनिट बेकायदेशीर रीतीन फटीची लेबल आणि उत्पादन तारखी लावून परत पॅकिंग करून लोकांक विक्री करताले। ह्या घडणुकेक लागून लोकांच्या भलायके कडेन धोको निर्माण जाल्ल्यान एका युनिटाक फुडल्या तपासणे खातीर अधिकाऱ्यांनी सील केला। पळयात। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी परवरी एका युनिटाचेर धाड घालून 700 किलो पनीर, दूध, सुमार 300 पॅकेटां दही, 35 किलो मावा आणि हेर वस्तू जांचे लेबल ना ते जप्त केले। परवरीचे हे युनिट गोयच्या साबार फामाद रेस्टॉरंटांक एक्सपायर जाल्ल्यो वस्तू बेकायदेशीरपणान विक्रो करताले, जाका लागून लोकांच्या भलायकी कडेन धोको निर्माण जाल्लो। या नादी लेगीत असल्या घडणुकांचेर खर कारवाय जाल्या, तशेंच जागृताय लेगीत घडोवन हाडल्या। तरी असलो घडणुको घडिल्ल्यान ह्या युनिटाचे लायसन एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी सस्पेंड करून युनिट सील केला। खंय कड घेतिल्ले आसा ते पॅक जे करून आयिल्ले आसा हाजेर मॅन्युफॅक्चरींग लेबलिंग कांयच ना, केन्ना मॅन्युफॅक्चर केला, कितले दिसान खावपाचें ताजेर कांयच डिटेल बरयल्लें ना। आनी आनी म्हणजे सामको एक कळून चुकलें की दे आर युजींग दीस स्टॅम्प आनी आपल्याक जी जाय ज्या दिसा डिस्पॅच करता त्या दिसाची डेट घालप आनी कन्ज्युमराक फटोवप, आतां हाडून भितर स्टोर करप आनी आमकां हांगा सगळें तेंचें मटेरियल मेळ्ळें आसा। हे सगळे लेबल्स आमकां मेळ्ळे आसा ती ऑलरेडी सीज लेबल ज्या दिसा डिस्पॅच करता त्या दिसाची डेट घालप आनी ती कन्ज्युमराक म्हणून फ्रेश म्हणून दिवप अशें चल्लेलें आसा। जेन्ना आमी तांचे फूल रिकॉर्ड जेन्ना आतां सीज केल्ले आसा, तांचे आमकां कस्टडींतल्यान आमी रिकॉर्ड सीज केल्ले आसा, तातूंतल्यान एक व्हेरी इम्पॉर्टंट गजाल आमकां कळयली आसा म्हणजे हे पनीर जे हांगा येवन पळय रिपॅक जाता विदाउट एनी लेबल आपल्याक जाय इट इज ते अशा हॉटेलांनी वता। आय वील नेम सम ऑफ दम ओटीएम, रिओ रिसॉर्ट, आरपोरा, ओशन पाम, कलंगूट, अदामो, डेल्टा कॉप, ली मेरिडियन, केडेलेक कसिनो, हाय स्ट्रीट कसिनो, रेडिसन बागा, बार्बेक्यू नेशन, ग्रँड हायत, कॉपर लीफ पेंजिंग, अर्बन टर्बन, सांगोल्डा, हे जे प्रिमियम जे हॉटेल्स आसात पळय तांकां व्हरून हो पनीर आनी हेजे पळय कड आसा पळय हे सप्लाय केले जाता। आमकां जेन्ना जशें आमच्या डिओन सांगलें की खंय तरी आमकां मिसमॅच कळपाक लागलें की आमी जेन्ना रुटीन चॅकअप वता की त्या दिसाचे त्याच दिसा प्रोडक्ट कसो येता हो, आनी हें सस्पिशन जेन्ना आमच्या मनान येतकीर आमी जे पळय चेक पोस्टाचेर रातभर रावन जेन्ना आमी इंटरसेप्ट केले तातूंतल्यान आमी सगळे रिकॉर्डांतल्यान कळून चुकला की ही इज मिसलिडिंग ऑल दीस कन्ज्युमर्स and several others maybe also. If you can see this packet here, the address, you need to check on the address. The address is that it is manufactured and packed in Goregaon, Mumbai. Here the packaging is done in Porvorim. So this is a clear-cut violation of the Food Safety and Standards Act, and we have cracked down on such cases earlier. So it is not that these people are not aware; they are aware, but still they are doing this mischief. So hence we will be carrying out strict action. We are also contemplating of suspending the license and carrying out a further inquiry. Although we have seen, a lot of improvement as far as the other suppliers are concerned in Goa, but this was one supplier by which we were tracking for a long time, and today we have been successful in catching this person carrying out this mischief. So altogether, we have the stock that arrived today was around 700 kgs of paneer, around milk was there and curd was there, roughly around maybe 200 to 300 packets of curd. There was also 35 kgs of mawa that is come in the vehicle today, and also there were items in their cold storage which were without label. So again, it is believed that as and when the orders come, they used to remove this stock, pack it, put that day's date and send it. So this is what is come out in our investigation, which we have taken on record as well. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। उदकाची पायपलायन शिफ्ट करतात देखून शुक्रारच्यान दिवचल सयत माया वाठारांत उदका पुरवण बंद आसा। शेनवारा लेगीत उदका पुरवण जावची ना अशें PWD खात्यान कळीत केला।
तुम्ही माझे फाटले वाटेन पळोवपाक शकता दिवचलच्या बोड्ड्याच्या नायकनगर वाठारांत सध्या 600 mm क्षमतेची उदकाची पायपलायन शिफ्ट करपाचें काम झुजा पावण्यार सुरू आसा. ही जी पायपलायन आसा हे पायपलायनींतल्यान दिवचल सयत मये वाठारांत उदकाची पुरवण ही पायपलायन नेमकी कित्याक लागून शिफ्ट करता ते विशीं नेमकी म्हायती कळूंक ना. मात ह्या पायपलायन शिफ्ट करतात देखून दिवचल सयत मये वाठारांत नळांक उदकाची पुरवण जायना. तशें संबंदीत खात्यान जाहीर लेगीत केल्लें आसा. दुसरे वटेन हे पायपलायनीचे शिफ्ट करपाचें काम शेनवार पर्यंत पुराय जातले असो दावो संबंदीत खात्यान केला. मात सद्याचें काम पळयत जाल्यार ह्या कामाक आनीक 2 ते 3 दीस लागपाची शक्यताय आसा. देखून हे काम पुराय जाय मेरेन दिवचल सयत मये वाठारांत उदका खातीर मारामारी जावपाची शक्यताय आसा. दुसरे वटेन हे काम करतात मात हे काम करतना ज्या लोकांक उदकाची गरज आसा, ज्या लोकांक उदकाचे आनीक कसलेच सोर्सीस ना, तांकां उदकाची पुरवण करपाक कसलीच तजवीज करूंक ना अशें लोकांचें म्हणणें आसा. नळांक उदक नाशिल्ल्यान शारांतल्या चडशा लोकांचे उदका खातीर हाल जाल्ले आसा. आतां केन्ना एकदां हे शिफ्ट करपाचें काम पुराय जाता आनी नळांक परत उदक घसघसून व्हांवता ताचे कडेन सगळ्यांची नजर लागून राविल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोंयांत मुळावे ते पदव्युत्तर पावण्या मेरेन जायते मळार शिक्षण मेळटा. गोंय ल्हान राज्य आसून लेगीत हांगासरल्या विद्यार्थ्यांक राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पावण्याचें शिक्षण मेळटा. तरणाट्यांनी ह्या संदीचो बरो लाव घेवचो आनी आपली सपनां पुराय करतना राष्ट्राच्या उदरगती खातीर मसत करची अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. तेंच्यांनी आज इन्स्पायर्ड जावन नेशन बिल्डर जावपाची गरज आसा. व देश नेशन बिल्डर म्हणटा आसतना प्रत्येक तरणाट्यांनी आपले स्वप्न साकार करता आसतना ह्या देशाचे स्वप्न साकार करपा खातीर सातत्यात प्राणपणान फुडें येवपाची गरज आसा. तेन्ना लोकांक शिक्षण मेळनाशिल्लें. आज आमी पळयता की हर तरेचें शिक्षण हे प्रत्येक गांवांतल्यान आनी प्रत्येक राज्यांतल्यान अवेलेबल आसा. फक्त आमचें जर गोंय राज्य जर हे आमी घेत जाल्यार प्राथमिका पासून PG पर्यंत हर तरेचें शिक्षण म्हणजे आज जर गोंयांत एकूय तरेची कॉलेज ना अशी ना. नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्स पळयतना आमी IIT, NIT, GIM, BITS, इंजिनियरींग कॉलेजीस, मेडिकल कॉलेजीस, फार्मासी कॉलेजीस, आयुर्वेदीक कॉलेजीस, होमिओपॅथीक कॉलेजीस, वेगवेगळ्या तरेचे आमच्या सायडीक तेकोन आशिल्ली नॅशनल वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट्स म्हणजे नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवलाचें एड्युकेशन गोंया सारकेल्या ह्या ल्हानशा राज्यांत अवेलेबल आसा. आमकां फक्त संदी ग्रॅब करपाची गरज आसा आनी ती संदी जर आमी आतां घेतली नासत जाल्यार ती केन्नाच घेवंक शकना. म्हणजे ही आमी केन्ना केन्ना म्हणटा की ही योग्य वेळ आसा. आझादी का अमृत महोत्सव मनयता आसतना आमी म्हणजे आझादीची 100 वर्सां मेळोवपाक आसतना जेन्ना आझादीक 100 वर्सां पुराय जातली तेन्ना विकसीत भारताचें स्वप्न म्हणजे इंडिया एट रेट 2047 फुडलीं 25 वर्सां ही क्रुशियल आसा. आनी फुडल्या 25 वर्सांक खरो भारत देश जर घडयतलो कोण आसत जाल्यार ते तुमी आसा. म्हाज्या समोर बसलेले सगळे तरणाटे आसात, म्हाज्या समोर बसलेले सगळे युवक आसात. म्हणून येता त्या 25 वर्सांनी ज्यो ऑपॉर्च्युनिटीज ह्या देशांत आसा ह्यो ग्रॅब करपा खातीर तुमी तयार रावपाक जाय. भाजपा आणि मोगो पक्षामध्ये युती आशिल्ल्यान फोंडेच्या पोटवेंचणुकेत भाजपाक तेंको दितले अशें मोगो पक्षाचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकारान सांगलें. फोंडे म्हालात सर्गेस्त मंत्री रवी नायक हे भाजपाक लागून निवडून आयिल्ले. ताका लागून रितेश नायक हाका तिकेट मेळटली अशें तांचें म्हणणें. भाटीकार, अपूर्व दळवी आनी हेर कांय जाण फोंडे म्हालात वेंचणूक लढयतले अशी चर्चा सुरू आसा. मात भाजपा पक्ष कोणाक तिकेट दितले ताचेर स्पश्ट जातले अशें वाकुर्म्या एका कार्यावळीक दीपक ढवळीकार उलयले. फोंडा राजकारणान हांव उलयलां 6 म्हयन्यांत निवडणूक जावपाची. निवडणूक आतां इलेक्शन कमिशनर सद्या बिहाराक बिजी आहा न्ही. सो निवडणूक जेन्ना डिक्लेअर जातली तेन्ना आतलो फुडलें चिंतवाचें कशें कितें तें. आमी युतीत आसा भाजपा बरोबर. रवी नायक हे भाजपाचे आमदार म्हूण निवडून आयिल्ले. सो तांकां सपोर्ट करप हें आमचें कर्तव्य जाता युतीत आसा म्हणटकीर. सो MG युतीचो धर्म पाळटले. हय MG आनी युतीचे धर्म पाळटले. कोणाक दिवची अशी दिसता? तुमी फाटल्या टायमार स्टेटमेंट केल्लो की स्टेटमेंट केलो रितेशाक. त्याच स्टेटमेंटाचेर हांव आसा. रितेशाक दिवची म्हणून. हय त्या स्टेटमेंटाचेर हांव आसा.
रितेशाक तिकीट दिवची बीजेपी. तुमचो एकटो फोन येतो मोगोन ते भाटीकर सर तो आपूण इंडिपेंडंट रावतो म्हणटा तेन्ना कशें कितें तशें कांय ना. सगळेच म्हणटा न्ही, राजेश म्हणटा, तो म्हणटा, मागीर आमचो तो बीजेपीचो कोण तो न्हू हो तुजो मोगोचो नेता न्हू. पूर्व दळवेंनी म्हणला. सगळ्यांचे व्हिडिओ आहा म्हाजे कडेन. मोगोचो तुमचो लिडर न्हू तो. पूण इच्छा आसा न्ही तांकां. जेन्ना डिक्लेअर जातले तेन्ना सगळ्यांक दृश्य कळटलें कितें जालां तें. कारण 27 निवडणुकीचे ढोल पळय आसा वाजता ते सप्टेंबर हातूंत वाजता. सो प्रत्येक जाण आपले परी विचार करतलो फुडलो स्टेप घालतना. मडगांव अंतराचे बस स्टँडाचेर बेशिस्त पार्क केल्ल्या नुस्त्याचे कंटेनर आनी हळशिकावण्या परिस्थितीची बातमी गोमंतक टीव्हीन उक्ताडार हाडिल्ली. ह्या बातमेची दखल घेत कदंबा महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास सुयेकर हाणें प्रत्यक्षात मडगांव बस स्टँडाची पळोवणी करून डेपो वेवस्थापकाक हाचेर योग्य उपाय काडपाचे निर्देश दिले. मात अजून मेरेन मडगांव डेपो वेवस्थापनान हाचेर कांयच दखल घेवंक नाशिल्ल्यान मडगांव बस स्टँडाची अवतिकाय आसा तशीच आसा. दिवाळीच्या पयलीं आमी हांगा एक न्यूज रिपोर्ट केल्लो केटीसी मडगांव केटीसी बस स्टँडार जंय इंटरस्टेट बसी पार्क करतात आनी हांगची परिस्थिती जी ग्रावंड परिस्थिती आसा ती दाखयल्ली. हांगा सगळ्याक गार्बेज पडिल्ली आसा, बसी हांगा दितात. त्याच बरोबर मेन म्हणजे ह्यो नुस्त्याच्यो गाडयो म्हणजे फाटल्यान आसात त्यो होलसेलाचे भायले स्टेटींतल्यान जावं खंयच्यान नुस्तें घेवन येतात त्यो हांगा हाडून पार्क करतात. ताजी उदक हांगा डंप करतात आनी हांगा एकदम घाण करतात. हांगचे जे पॅसेंजर आनी लोकांनी आमकां प्रतिक्रिया दितना सांगिल्लें की हो एक आमचो स्टेटींतलो मेन बस स्टँड, मेन हब, ट्रान्सपोर्ट हब. म्हणजे हांगा सगळ्यांत चड इंटरस्टेट बसी असतात. त्याच बरोबर स्टेट बसी ज्यो हांगच्यो म्हणजे मडगांव, फोंडा, केपें, सांगें, काणकोण अशे वेगवेगळ्या राज्यांतल्या भागांक वचपी बसी आसात. बॉम्बे, हैदराबाद, पुणा ह्यो बसी जावं बेंगलोर वचपी बसी हांगच्यान वतात आनी हांगा जे ट्युरिस्ट येतात ताजे खातीर हो एक बस स्टँड हाजी मातशी तरी देख घेयात आनी हाजी मातशी तरी बरे भशेन ताजी सांबाळ करात, निवळ दवरात. कारण जर ट्युरिस्ट येतात ताका हांगचे मातशें गोंयचें रूप पयलींच घाण दिसची न्ही, बस स्टँडार येतनाच घाण दिसची न्ही अशें लोकांनी उक्तावन दाखयल्लें. आनी हांगा निवळसाण दवरपाक जाय. कारण हो जी वाट आसा हो रेजिडेन्शियल एरिया आसा फाटली सायडीक आनी हें उदक वचून पडतें शेताक वता डायरेक्ट आनी तांकां रोगराई पसरपाची धोका आसा. ताजे नंतर केटीसीचे चेअरमॅन उल्हास तुयेकार हांणी हांगा येवन विजीट केल्ली गेल्ले विकाक आनी ऑथॉरिटी जी आसा म्हणजे डेपो मॅनेजर आसा ताकाय शिटकावणी दिली. ताका सांगलें की कितें उपाय घेवपाक जाय आनी ह्यो गाडी हांगा पार्क करची न्ही, हांगा निवळसाण दवरची. पूण आज जर आमी पळयलें जाल्यार हांगा कांयच जाल्लें ना. बेश्टें कुमती कोळशार उदक अशी परिस्थिती हांगा आसा. नुस्त्याची गाडी हांगाच पार्क करतात, कचरो हांगा पडिल्लो आसा, कांयच निवळसाण ना. आनी ज्यो गाडी धुवपाच्यो जावं तांचे धुवपाच्यो बॉम्बे इंटरस्टेट बसी ज्यो आसात बाकीच्यो खंयच्यो त्यो हांगाच धुयल्ली वतात. म्हणजे सगळी घाण जी आसा ती हांगा पसरिल्ली आसा. सुदारणा म्हणटा ती कांयच जाली ना. आतां तरी हाजे फुडें परतो केटीसी चेअरमॅन एकदां हांगा येवन सांगतलो आनी खरी कारवाय जातली काय हो प्रश्न आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव लोक. मुखाल्ले जिल्हा पंचायत वेंचणुके खातीर वेंचणूक आयोगान आरक्षण जाहीर केलां. 18 मतदारसंघ बायलां खातीर राखून दवरल्यात. उत्तर गोंयांत हरमल, कोलवाळ, कळंगूट, रेईस, मागूस, शिमला, मये जाल्यार दक्षिण गोंयांत उसगांव, गांवचे, वेलिंग, प्रियोळ, बोरी, शिरोडा, बार्शें आनी कुट्टाळे हे मतदारसंघ बायलां खातीर राखून दवरल्यात. तशेंच उत्तर गोंयांत मोर्जे, सांताक्रूज, सांत लॉरेन्स आनी दक्षिण गोंयांत नावेली, रिवणा आनी खोला हे मतदारसंघ एसटी आनी ओबीसी बायलां खातीर राखून दवरल्यात. येता त्या जिल्लो पंचायत वेंचणुकी खातीर वेंचणूक आयोगान आरक्षण जाहीर केलां. उत्तर आनी दक्षिण गोंय मेळून वट्ट 18 मतदारसंघ बायलां खातीर राखून दवरल्यात. उत्तर गोंयांत हरमल, मोर्जे, कोलवाळ, कळंगूट, रेईश, मागूस, सांताक्रूज, सांत लॉरेन्स, चिमला आनी मया हे 9 मतदारसंघ बायलां खातीर राखून दवरल्यात. हातूंतले मोर्जे, सांताक्रूज आनी सांत लॉरेन्स हे मतदारसंघ बायल ओबीसी उमेदवारां खातीर राखून दवरल्यात. दक्षिण गोंयांत उसगांव, गांवचे, वेलिंग, प्रियोळ, बोरी, शिरोडा, नावेली, रिवणा, बार्शें, खोला आनी कुट्टाळे हे 9 मतदारसंघ बायलां खातीर राखून दवरल्यात. हातूंतले नावेली आनी खोला हे मतदारसंघ बायल ओबीसी उमेदवारां खातीर राखून दवरल्यात जाल्यार रिवणा मतदारसंघ एसटी बायल उमेदवारां खातीर राखून दवरला.
उत्तर गोंयचे तोरशे, हणजूण, पाळे आनी होंडा मतदारसंघ ओबीसी खातीर राखून दवरल्यात. एससी खातीर केरी जाल्यार एसटी खातीर ताळगांव मतदारसंघ राखून दवरला. धारगळ, शिवोले, हर्डोन, शिरसय, सुकूर, पेन्ना दे फ्रांस, खोर्ले, लाटंबारसे, कारापूर सरवण आनी नगरगांव हे जनरल श्रेणी खातीर आसात. दक्षिण गोंयांत कवळे, नुवे, दवर्ली, कुडतरे हे मतदारसंघ ओबीसी खातीर राखून दवरल्यात. जाल्यार कुट्टी, राय, गिरदोळे, सावड्डे हे मतदारसंघ एसटी खातीर राखून दवरल्यात. बितकी, खांडोळा, कोलवा, वेळी, बाणावले, धारबांदोडा, शेल्डे, पैगीण आनी सांकवाळ हे मतदारसंघ जनरल श्रेणी खातीर राखून दवरल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पेडणे तालुक्यातल्या शेतकी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी भात कापणी मशिनांचं गैरव्यवस्थापन केल्यान अस्वस्थ झाल्या कृषी विभूषण शेतकार आणि पेडणे तालुका शेतकार उत्पादक कंपनीचे अध्यक्ष उदय प्रभुदेसाय आणि करंजाळे वाठारातल्या कृषी खात्याच्या कार्यालयाभायर बसून खर निषेध उक्तायलो. जो मेरेन मागणी पुराय जायना तो मेरेन फाटी सरचो ना, हांगा जीव सोडटलो अशी शिटकावणी शेतकारांनी ह्या वेळार दिली. पळयात. आणि साहेब तुम्ही म्हाका हांव गिविंग यू इन गुड बुक आणि तुम्ही म्हाका परत परत विचारतात. सोल्युशन एकच, पेडणे मशिनां खंयची तरी व्हरून माझी जी एरिया अलॉट केली पेडणे फार्मर प्रोड्युसर कंपनी, त्या कंपनीचे पहिले हार्वेस्टिंग इमिजिएट स्टार्ट करून काबार करात. जेन्ना हांव हांगा जर उरतलो नाजाल्यार हांव हांगा जीव सोडटलो. आय एम स्ट्रेट फॉरवर्ड. माझे पर्सनल इंटरेस्ट कांयच ना. इट इज इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी अँड फार्मर्स कंपनी. ना काम चालू ना थंय. दुसरी मशिनां चालू म्हणजे माझी कितें व्हेलें काय म्हणटा हांव. दुसरी मशिनां म्हणजे माझी व्हरोन आयडर केलें न्ही, म्हाका तिणें टॅरलायज करून दवरलो. आनी आय एम ब्लेमिंग बिकॉज ओन्ली युअर लिडर दिल्ली. आतां म्हाका सांगा, म्हाका केलो म्हणजे म्हाजेर उपकार केले तुमी. प्रगतशील शेतकरी कडेन कितली मशिनां आसात म्हाका सांगा. ना म्हाका सांगा न्ही तुमी प्रगतशील शेतकरी कडेन कितली मशिनां आसा आनी कितली अलॉट केली. ना म्हाका इक्वेशन द्या. वॉट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ गोवाची रिक्वायरमेंट कितली आसा मशिनाची. आतां प्रेस आसा हा फुड्यान जाय. आतां प्रेसाच्या फुडें हांव उलयतां. म्हाका सांगा गोंयची रिक्वायरमेंट कितली मशिनांक. म्हाका एक सांगात, रिप्लाय दियात. गोंयची मशिनाची रिक्वायरमेंट कितली ती सांगात. हू लेट मी नो हू हॅज फेल्ड. ना तुम्ही काढून व्हरता. तेच म्हणटा आय हॅव नॉट फेल्ड. वाय यू हॅव नॉट सर्च नोटीस ऑन मी इफ आय एम फेल्ड. म्हाका सांगा, जो पर्यंत मशिनां व्हरना इफ आय एम फेल्ड वाय यू नीड नॉट सर्व द नोटीस. असं आता ना तुम्ही वेल्या मशिनां साहेब. ना साहेब, आय वोंट एग्री. साहेब रागार जाऊ नका. हांव एग्री जायना हेचेर. तुम्ही ब्लेम करतले म्हाका खबर आसा. तुम्ही ऑफिसान बसून कामां करतात, आमी फिल्डर मरतात. थंय शेतकार फेस करचे पडटले म्हाका फाल्यां. म्हाका पयलीं पासून वळखता. कृषी विभूषण अवॉर्ड तुमीच दिला म्हाका. तो खंयच्या भायल्यान हाडूंक ना हांवें विकतो. म्हाका आज हांगा रस्त्यार बशी पाळी येता कोणा खातीर. म्हाका रडपाक येता अक्षरशः लोकांचे दोळे फुडें हाडून. लंच टाइम बुलेटिन हांगा सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पणजे डॉन बॉस्को इंडोर स्टेडियमात 5 ते 9 नोव्हेंबर मजगती आसतले शॉपिंग फेस्टिवल खरेदी यात्रा. हांगा मेळटले होम अप्लायन्सेस, फर्निचर, होम डेकोर, फॅशन, फूड अँड हँडलूम हँडीक्राफ्ट. अधिक माहिती खातीर संपर्क साधात 9820283877 आणि 9323286877. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर.
आमी लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही.